काशींत फाटीं कॉरिडॉराचें उद्घाटन जालें. काशी कॉरिडॉर म्हणटात ताका. ह्या उद्घाटनाक भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे मुख्यमंत्र्यांक आपयले, केंद्रीय फुडारीय आयिल्ले आनी तांची थंय बसकाय जाली. हे बसकेंत एक संदेश ह्या मुख्यमंत्र्यांक दिल्लो आसूंक जाय. कारण काशीच्यान परतले बरोबर मुख्यमंत्री सावंत हांणी घोशणा केली की पुर्तुगेजांनी मोडिल्लीं हिंदूंचीं देवळां आतां हिंदूंचीं देवळां हें अवतरणांत घालूंक जाय, कित्याक तो विशय मागीर येतलो. मोडिल्लीं ती सरकार सारकें करतलें. मागीर रोखडेंच कळ्ळें तांकां की सत्तेर ते येतात म्हणून, आनी तांणी 20 कोटी रुपयांची तजवीज बजेटांत केल्या ह्या कामा खातीर. आतां प्रश्न आसा तो कितें? हिंदूचीं देवळां मोडलीं आनी कांय मोडलें ना पुर्तुगेजांनी, आनी कित्याचीच वाट लायली ना. मुख्यमंत्र्यांक इतिहास खबर ना हें हांव समजूंक शकता, तांणी तो वाचूंक ना हेंय हांव समजूंक शकता. पूण असली घोशणा करचे पयलीं इतिहास कितें सांगता हें समजून घेवपाची तांची जबाबदारी आशिल्ली, ती तांणी पाळली ना.